देव बरी सांज दिव तुमकां मोगाचें न्हू तशेंच मोग आसो आनी मान आसो स्वागत तुमकां. आयचे कलाकार हे परी आसात कुर्साच्या वाटेच्या या दर्शनांत जेजूचो पात्र घेता कॅनी डिसोजा. जेजूची आवय मरी इसो पात्र घेता गीता डिसोजा. मरी मागदलेनाच्या पात्र आसा फ्लाविया डिसोजा. वेरोनिकाच्या पात्र आसा विल्मा फेर्नांडीस. सिरेनगार सिमोन असो पात्र खेळटा शॉवेन डिसोजा. जुआंवच्या पात्र आसा मेल्ड्रिन मॅस्करिनस. पिलाताच्या पात्र आसा मेल्विन पेरेस. फारिजेवांचे पात्र आसात रॉनी मचादो, ऑझल पेरेरा, अशोक पेरेरा आणि कायपासाच्या पात्र आसा विनोद डिसोजा. शिपायांचो पात्र खेळटात लॅन्सी लसरादो, शॉन डिसोजा, क्रिस्टन सेल्वराज, संजय डिसोजा, जॉस्विन पिंटो. जेरुसलेमच्यो स्त्रियो पात्रधारी आसात मेटिल्डा मेंडेस, फिलोमेना मचादो, शारन मेनेझस, अमांडा फ्रँक, विनोता पिंटो आणि लायशा डिसोजा. आरिमातेसो जुझेज आसा नेल्सन मोंतेरो. तशेंच आयच्या नाटकाची पात्रधारां जावन आसात मेरी पात्रधारी जावन आसा ज्योती डिसोजा. लीना आसा सोनाली डिसोजा. राजा आसा दीपक डिसोजा. गुरकार सायमन पिंटो. मार्सेल असो पात्र खेळटा लॉयरेगो, सिसिल म्युरियल मॅस्करेनस. पटेल रॉनाल्ड वास आणि बॉडीगार्ड आसात लिओन मेनेझस तशेंच शारद अंद्रादे. हॅरी विन्सन कोरिया पात्रधारी जावन आसा. ताचे सवे आयची वेदी सजोवणी आमकां दिता विन्सन कोरिया बेंदूर. वेस पिंत्रावणी करता गिरियप्पा. आयचे संगीत दिवन आसा राकेश डिसोजा. 20 दिवांची सजोवणी वा लायटिंग करता जॉय लायटिंग. आयचे साऊंड वर्धक सिलां क्रिस इलेक्ट्रॉनिक्स. आयची व्हिडिओग्राफी करता स्टॅनी बंटवाल. आमच्यो ताळयो घट्ट 2 ताळयो दिवन सगळ्यांक स्वागत करया आणि वंदन पटोवया आणि बरें मागया ह्या सोबीत कार्याक. बापा बोक्षी तांकां कितें करतात म्हूण तेसले ना. बापा बोक्षी तांकां कितें करतात म्हूण तेसले ना. आणि हांगासर सुरवात त्या जैत कुर्साच्या पैनाची कथा. कुरेस एक सादो आणि अंजुरा रुखातावन घडुल्लो एक संकेत मात्र. पूण तो कुरेस ववयल्लो जावन आसा. आमच्या सोडवणेचो कुरो, पथकांतले वाटायिल्लो तारो, सर्गी वाट दाखयल्लो रस्तो, आमच्या पथका वजा पोंदाक चेंसिल्लें मस्तक, वारायिल्लें रगत, दनसल्ली कूड, होगडायिल्लो मान. आनी त्या वरवीं आमी जोडून घेतिल्लें पूण आमचो सोडवणदार स्वामी जेजू क्रिस्त.
ब्रेस्तराचे ते राती आपल्या शिसा सांगता आपल्या जिविताचे निमाणे जेवण सेवन आपल्या शिसांक मोगासो मंदामेंत दिवन केद्रोन वडा वेळेर आसच्या जेसेमानी मोळ्याक रिकता आनी मनशा जिविताक घडनातले ताचे थंय घडता जेजू रगत गामेता आनी ही एक निशाणी फुडें येवंक आसच्या कश्टांची कुर्साच्या पैनाची आनी अकमानाच्या मरणाची घातान पाराधीन केल्लो जुदास जेजूक दर्शांत व्हड पात्र घेता आनी दरिल्ल्या जेजूक सांखळी आनी खोड्यांनी बांदून लेवालेवी तशें आनास कैफास आनी प्रांतीय असो गव्हर्नर फॉन्स पिलाता मुखार उबें करतात. पयलेंच ते सांग जेजूक मरणाचे फर्मान दितात. या मनशा विरोध कितें फिर्याद तुम्ही हाडून आयल्यात? तो एक अपराधी नाही जाल्लो तर आम्ही ताका तुझ्या अधीन करत्या ना. सांग म्हाका, तू एक जुदेवांचो रायगी? हें तुजेच तकी तूं सांगताय वा तुका कोणेय म्हजे विशयान शिकोवन दिला? हांव कितें जुदेव? तुज्या मनशांनी श्रेष्ठ याजकांनी फरिसेवांनी तुका हाडून हांगासर वयला. सांग, कितें केलाय तुवें? ह्या मनशा विरोध म्हाका कसलोच अपराध मेळना. तर सांगा, तुमच्या रायाक हांवें कितें करी जाय म्हूण तुमी खुशी व्हरतात? ह्या मनशाच्या रक्ताक हांव जबाबदार न्हय. तें तुमीच पळोवन घेया आनी ताका आमच्या दस्तुरे प्रमाणे कुर्सार खिळाया. ऐका ओ ऐका, ऐका ओ ऐका, ह्या गांवचो मार्सेल नेणत्या सेसिला संगी गोट्यान सांपडलो अपराध विचारान आसा. ऐका ओ ऐका, ऐका ओ ऐका. ऐका, पंचेतकी सुरू करया. कालच्या राती आरोपी मार्सेल या गावच्या नेणत्यापणान वाडलेल्या सिसिला संगी सगळी रात तांच्या हितलापंतारासच्या गोट्यांत आसलो म्हूण फिर्याद आयल्या. हे पळयल्ली रूप साक्ष जावन आसा म्हजो स्पूत राजा. होय, हांव सकाळी कुडीची गरज तिरसोंक वेताना मार्सेलाच्या गोट्यांत हांव दादल्या आनी चलयेचो गुजगुजो आवाज आयकलो आनी हांवें तट्टे इड्यात हांव तिळटाना शी 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 तें हांव हांगासर सांगूंक शकना. हांवें कुडले वचून गुरकाराक तशेंच पोटेलामाक खबर दिली. शी 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 शी, या आदर्श हळडेंत कसलेच खांदल हे नजो ही इतल्याच बंद जायचे. मार्सेला सांगले ऐकले मो? वय साहेबानो, ऐकाले. तू काल राती गोट्यान आसलोय मो? वय साहेबानो, आसुल्लो. तुझे संगे ते नेणारी चेडू सिसील आसले मो? वय,
सगळी रात तुम्ही गोट्यान पाशार केल्या मू वय साहेबानो पूण गुन्यांव करूंक ना. सगळी रात गोट्यांत आसल्या पूण गुन्यांव करूंक ना. आनी कितें सगळी रात तपास करून बसल्लोय. ते हांव वय तें व्हडल्यान सांगूंक जायना. चे पाप बायल भुरगीं मुखार आसात कशें सांगतलो. एका नेणारी चलये संगी एकसुऱ्या जाग्यार सगळी रात बागील विचार करून पाशार करची तूं सूख म्हूण नेणाय. अपराध रुजू जाला आमी फैसल दिया. मार्सेला तुवें केल्लो गुन्यांव तूं ओपताय मू. Ana, na, na, ana, ana, na, ana, na, na, ana, na. वय साहेबानो म्हजो गुन्यांव हांव ओपतां. तुमचें फर्माण तुमी दिवेत. तर आतां तुमीच सांगा हाका कसली शिक्षा फावो. ताका आमच्या दस्तुरे प्रमाणे कांदी खांबो दिवंक जाय. ताणें कांद्यार वजन वोवंक जाय. ताचे पाप करताले वयसे. ताचे पाप करताले वयसे. बरें तर मार्सेलाच्या कांदी रुखाचें वजन दिया. ताणें तो खांबो घेवन ती मुटलाची घाटी सोडोंक जाय. दुसरेंच ते सांव जेजू कांदी कुरीस घेता. चार जण सोजेर आनी कष्टांनी वावोन हाडुल्लो कुरीस जेजू एक सुरो कान मारून घेता. खोडद्यांच्या मारांनी रगात वारोवन नित्रांनी जाल्ली ती कूड एक जैत आनी बरात एक कुरीस आपल्या खांदी घेता. तकलेर सोडुल्लो कांट्याचो मुकुट जेजूक कश्टिता. कुर्सार बुजा सांगता तकले बोळ दिवंकी आडकळ हाडता. तरी जेजू ना कुशेचे एकच एक उतार उलयना. आमकां सर्वांक मोगान वेंगले परी तो कुर्साक वेंगता आनी आपले पैन अरम करता. दट्टू तुम्ही कित्या दट्टू फोट मारली आणि तो जडायेचो कांदो तुम्ही वावयलो. सिसिला हांवें जें कितें केलां आनी जें कितें वावयलां तें म्हज्या भुरग्यां खातीर. त्या सोम्यान ताच्या भुरग्यां खातीर आमच्या खातीर
तो हाच्या की जडाय असो कुरीस वोनांगी दट्टू कसलो त्याग तुवें केलोय दट्टू. वय पुता सिसिला, त्या राती जर तर तुझे संगी हांवें आमच्या गोट्यांत रात पाशार करून आतली तर काय हें बगूंक आसतें ना. पूण एका पातक्याक बाचाव करूंक हांवें हो गुन्यांव कान मारला. पूण आमी सांगता एक रात फाली केल्या तरी कसलोच गुन्यांव करूंक ना न्ही दट्टू. तें हांव जाणा, तूंय जाणाय. पूण साक्षतिल्लो त्या पाट्यालोसो पूत राजा नेणा. ओहो, कांदी वजान दिल्यारी आनी की बूद येवना तुका. आपलो मोगू आतां उक्त्या जाग्यार. हॅरी, तूं ह्या बापायचेर दुबावताय. हांव निरपराधी पुता. हॅरी, तुजो आन निरपराधी. पंचायती खात्यार सत रुजू जातस. राजान खुद्द पळयल्ली साक्ष दितस. तुजो गुन्यांव तुवें मानल्या उपरांत तूं निरपराधी. सत एक दीस उगडापे जातले. त्या वरेग हांव वो अकमानाचो कुरीस वावयता. हांव चलतां पुता सिसिला. हॅरी, एक मिनिट. कितें आतां म्हाकाय फसोवची आलोचनगी. हॅरी, तुका मुजे विशीं कितें वायट अभिप्राय आसा ती तशीच आसूं. पूण तुका एक सत्राय. हो, तुजे जशें एका नापास चेडवातावन म्हाका सत्राय. हॅरी, तूं म्हाका नापास म्हूण या पाडारी म्हूण हांव तो अकमान देवा खातीर सोंसतां. पूण तूं थर नाटो. वाडल्लें तुजें फाटलें भयण घरा आसा. होय, आसा तांचो कितें जालें. हॅरी, तूं ताच्या फुडाराची आलोचन करिनासतना त्या मावाली राजा आनी सांगात्या सोवे मेळून आम्माली जावचें, जुगारी खेळचे हें तुका बऱ्याक पडचें ना. तुजी साल तुवें बदली जाय आनी तांकांय बऱ्या वाटेक परती जाय. ओहो, तुजो आत्मो कुसोन घांटा आनी तूं आमचे आत्मे बाचाव करून भायर सरलाय. भारी बरें जाता आयकूंक. हॅरी, म्हाका तूं कितेंय उलय, कितेंय म्हूण. जे कितें म्हज्या ह्या अबल मतीक जळकालां तें हांवें तुका सांगलां. आनी तुका त्या जेजूनच बरी वाट दाखोवन दी जाय. आनी पातका खातीर कुरीस वावून त्या जडायेच्या कुर्सा पोंदार शेवटलेलो तोच जेजू तुका खरी वाट दाखयतलो. हांव चलतां. वस वस, व्हडले सांतीन म्हाका शिकोवंक आयलां तें. तिसरेंच ते सांग. जेजू पयले फावटी कुर्सा पोंदार पडता आनी जेजू आपल्या शेवटा दिशी मेटां काडटा. भरादीक कुरीस खांद्यार घेवन मेटां काडूंक त्रास भोगतात. तरी निश्टुरी शिपाई किंचित बिरमो दाखयनासता ताका सोलोंग करतात. आनी आबळे तो पडता. जेजू पयले फावटी कुर्सा पोंदार पडता. उखला तो क्रिस. उठे आता का. उठ, वेगी उठ. घे वो कुरीस आणि मॅट काढ मुखार. चल मुखार. उठ. अरे, तुम्ही कित्याक हांगास बसल्यात. कामाक वचनात गे. हांगा काट्यार बसून नियाळ केल्यार पोट भरतावे. म्हाका धन्यान कामांतलो काडलो गेलो. कितें कामांतलो काडलो. जालें, सत्यानाश जालें. वाडल्लीं भुरगीं घरांत आसात. तेणे
त्या छेड्याची काम करून पाठ बघा ना. हेने तुझ्या करम असते ना, तुझे कामी हुगडावून खान गेले आणि किती माती कोणून खाऊची आहे साहेबा. मेरी रोसुल्लो देव असा आणि बरो देव कितेंय जरी वाट दाखोवन दितो. बरो देव बऱ्यांक बरी वाट दाखवून दिता, पूण नीतीची वाट चुकून गेल्ल्यांक कर्माची शिक्षाच फावो जाता. मेरी मेरी तू दुबावताय की मुजेर. हांव निरापराधी मेरी. वय आता तू ह्या निर्जन काट्यार बसून निरापराधी म्हणून बोबो घाल. त्या दिस पंचितकी जाताना कित्याक वगो रावलं. सत गजाल उगडा पेजोंसो वेळ येतलो. वय वय वेळ येतलो. गांवचो लोक आमच्या सगळ्यांच्या तोंडाक शिंपी उडयता. शिंपी शिंपी त्या दीस आमच्या निरापराधी सोम्याच्या तोंडारी त्या निष्ठूर शिपायांनी उडयली आणि सोम्यान तो अपमान सोसला तर आम्ही किरकोळ मुनच्या खंयचे लायक. सोम्या तूय तो कष्टांचो कोरीस वावयताना धरणीक शेवटायलोय सोम्या, आणि आज हांव धरणीर शेवटाला. तुजो आदार तू म्हाका दी सोम्या. हो म्हजो कष्टांचो अपमानाचो कुरीस वोवंक धैर्य आनी बळ म्हाका दी. आना आना आना. अरे लिना कितें जालें पुता? रोडोन कित्या फाटी आयल्याय? काय रानवट गे मनसा ती म्हणी धांवडोन हाडलें गे पुता तुका? ना आना, रानवट मनजातींक पुनी इल्लीशी समजोनी आसा, पूण या मनजाती पुरीकडच्या मनशांक मात्र इल्ली तरी दया लायना. कितें जालें पुता? तुका कोणी तरी मारले? मारले तर त्या माराची दूख तरी सुस्ती आली आना, पूण आत्मानाच्या स्कांदाल उतरांनी कालीस फक्सिताना सोसूंक तडवाना आना. तुका कोणे अपमान केलो पुता? तोच आना, त्या पाटलाचो पुतो राजा ताच्या इष्ट संगी त्या पांप्याला लागी रावून असलो. म्हाका तमाशकन हसूंक लागलो. हावी त्याच बापायचे दुखय तेंच रगत मुझे कुडींत वालतकय तरी हाव सांतिनेसो वेस पांघरून भोंवताकय आना. हावे कालोक पडताना पाटल्या कुमेरे कशीन मेलाचे कै म्हाका भायर वचूंक बेन दिसता आना. हाय देवा, आमच्या पथकांची काकूत कर सोम्या. पुता म्हाका सक्कडी अपराध्याच्या दिश्टेन पळयतात. तुकाय तुझ्या आनाचेर दुबावगी पुता. ना आना, हांव तुजेर संपूर्ण बरो असल्या, पूण नीस गजाल कितें ते आयकूंक अद्रेकल्या. सांगतलो पुता. बेगीनच तुमच्या मोतीक शांती दितलो. त्या सोम्याचेरी पडकिरो बदलाम घालून ताच्या कांदींत कुरीस दिल्लो आणि आमी हो कष्टांचो कुरीस वोवंक आसा आणि त्या कुर्सा पंदा शेवटोंक आसा. ताचे खातीर आमी हे सोर सोंसया पुता. आतां तूं भितर वच. हांव थोडो वेळ हांगा विशय घेता. जायत आना, जो कुरीस आमच्या कांदी दिला तो आमी वोवुया आणि मुखल्या बऱ्या दिसाची वाट पळोवन रावया. चौथें तेसांव. जेजू आपल्या आवयक मरियेक भेटता. कसली दिस्ट त्या आवयची. आपल्या हाडाचे हाड मासाचे मास थंयसर कुर्सा वजना पंदा कष्टाताना खंयची ती आवय सोसून वरीत. तिचे काळीज दुखींच्या बलयांनी दोमसताना खंयची ती आवय वोगी रावत. ती धांवता धांवता आपल्या पुताच्या कुमकेक. रावते कोणाकच ताजे सरशी वचोंक परवानगी ना. हा, तुमची कठोराई थोड्या वेळाक विशय वागपाया. दया करा, ताका कुमोक करा, ताका कुमोक करा.
कुमोकू कोण तू हांव ताची आवय मोरी. आवय चल चल बेलन चल तिची बस बस. हा कसली बिरमोतीची दिश्ट ती. खुद्द एका आवयक आपल्या पुताक बुजोंक जायनासली कसली घडी ती. माय ये माय केन गेले गे माय ये ग्यांगा केन बाहेर ये गे. पुता हेरी तू सोरू पियलाय कित्याक पुता. शरो पियला पियम बरो जाता पियल्या उपरांत बरो जाता देखून पियला. अरे गे माय म्हाका आनी केल्लो शरो जाय. कुंसो हाडसो म्हणटाय पुता. हांव काय हांगा सोरो काडिना. हांगा एक गोट निसा गत ना. शरो शरो ना जाल्यार नाका पयशे दी हांव सोसून पियोन येता. ठीक आहे वेगळी म्हातारी हेरी तुझ्या आवयक म्हातारे म्हणटाय. आनी कितें तरणाटी वकले गे तू दिले पयशे. पैसे कंचे रे पुता. असल्या 2 रुपयांच्यो कणग्यो हाडून त्यो उकटून त्या बाळाक कावयल्यो. तर ती गळ्यांतली सरपळी दी गे सैतान म्हातारी. दट्टू नका दट्टू मायचे आयपण तुटे नका. तू सारखा वाचे बेकार म्हाका बुजबार सांगी नाका ग तू. नका दट्टू मायक अनाथ सक्रामेंताकाल बांधली ती पवित्र निशाणी तुझ्या स्वार्थाक बली दी नका दट्टू. दयकन पयसर तू बऱ्यान पयस राव नांदर तू म्हूण पळोवन सना धरण त्या पंचायत काट्याक आपणूक आसा ना. तुवें मुजेर जुलूम केल्यारी वन्ना मायचे मिनीन तुटूंक तुका अवकाश दिवची ना. पयस राव दट्टू. म्हाका मुखार रावता का चल वशाळांक येता. त्या बाळाक मारी नाका पुता. ती गळ्यांतली सरपळी दी गे. अयो पुता बाळाक मारी नाका पुता. ते तुझे धाकटे बहीण पुता. एकच बहीण एकाच रक्ताचे बहीण. लीना मुझ्या बाळा कित्या पुता मुझे खातीर हे कष्ट सोसताय. ताचे शिंदीत स्वार्थन दाड्डे जाला. माय दट्टू कित्याक माय असोय मनसती बरी करता. जम दिल्ल्या आवयक खंयचे स्थान दिला माय ताने. तो सोमी जेजू ख्रिस्त सयत ताच्या कष्टांच्या वेळाक कुर्सापंदा शेवटून वळवळे बघताना आपल्या आवयक कितल्या बिरमतेन दिश्ट लायतलो. आपण स्वतः कष्टांनी वळवळतलो तरी तो आपल्या आवयची दुकां पळोवन कळवळून बुजवणेचे नदर तो लायतलो. कितले वरते मायपासी काळीज आमच्या जेजूचे. पूण हेरीचे काळीज कित्याक इतले दारूण जाला पुता. त्या जेजून मौन केल्यार दारूण काळीज मोवाळूंक चड वेळ ना पुता. एक दीस येतलो हर एक दारूण काळीज तवळ मोवाळतेले आणि तुझो दट्टूय मोवाळतलो. ये पुता आम्ही आमोरी म्हणया. पांचवे स्तेसांव सिरेनाचो सिमाव जेजूक कुरीस भोवंक कुमोक करता. जेजू कष्टाता. फरादीक कुरीस आपल्या खांद्यार घेवन सोलोंक तो कष्टाता. कोडद्याच्या मारांनी ताची कूड हरण जाल्या. जिविताक त्राण दिवचे रजत अरवास पाजरून गेला.
त्या भायर खरखटे वोत धरणीची दाव बुकेल्ली कूड ताणेल्लो गळो जेजू देव तरी सैमान मनीस सोलोंक कष्ट जाता आनी त्या वेळार हे कोण तू सीमा सिरेन गावचो सीमा हांगा हांगा कुरिसो कुमोकर पूण हांव चांगले तितले कर खाण उडाला का गोट्यांनी करूनी खोटेल आसतले आनी पाडो हांगा काट्यार भरताला वासरान भोवश्या हांगा शेतां मुळां आसतले गोट्यांत कितले म्हळ्यारी शेणाचो वास न्हय वे मागीर लोळून लोळून शेणांत पडल्यारी पडलो पाटेलामा फायसाल वासून जाला शिक्षा हांवें बघून जाल्या आनी कित्या मुजे मासा घातात आनी तूं गुरकाराम क्रिस्तांव जावनी मुजे विशीं केळकुळा घेरताय ओ तूं बरो क्रिस्तांव गुरकाराम कोटो क्रिस्तांव देखून तूं चलये सांगी गोट्यांत वेळ पाशार करताय त्या चलये संगी गोट्यांत घुसघुस करचे आणखी रावूंक नाकय आनीक पोटी सांपडल्यार पंचायती काट्यार बांदून घालून सबकाचे मार खायचे पडटले जागृत जायत पाटेलामा हांव तयारच आसतलो एक पोवटी उदकांत बुडतस हिवाची भिरांत कसली ओहो मस्त मुखार पावला तूं पळयता म्हाका पळोवच्या पयलें पाटेलामा तुज्या पुताक तितके बुधबार सांग ताचें वर्तन लेखमीत चुकता ओहो तुम्ही गोट्यान मोग करतना तट्ट्याच्या हिड्यांतान तिळिल्लें म्हज्या पुताचें लॅकमीत नसलें वर्तान गे आणि नेंगे तर तट्टेच्या इड्यांत न्हू म्हाताऱ्याचो मोग पळोवचे आनी पंचायती काटेर साक्ष दिवची म्हळ्यार ती गजाल कशी आसो गायल्ल्या काळजाक मीठ मिरसांग सारवन सोबाय पळयनाका पाटेला तुजो पूत म्हज्या दुयेक तामाशे करता आनी कुमेरी लागीं आपयता के ताका पयलें सत्राय सांग म्हज्या पुतान तुज्या दुयेक आपयल्लें गी या तुज्या दुयेन ताका पोसलावन थंयसर मेळोंक सांगिल्लें मुजे दू तसले आणवे न्हय भांगाराचे कणस ते हो तर म्हजो पूत मोवाली तुजे विरोध साक्ष दिल्ल्याक बरो बदलाम घालाय तुवें उडास दवर मार्सेला पंचायती काटे परत आपलें तीर्पू आसतलें आनी परत धरणीक आपटतलोय तूं आनी तुजें कुटाम निसंतान जातलें परत मेळटा ह्याच काट्याचेर चलया आमी हंकारी हंकारी जिरतलो पुरा हंकार जिरतलो दट्टू आनी कितले दीस मोने रावचे नीज गुट उगडापू जावंक जाय पूण सिसिला तुवें भास दिल्याय फावो ती गडी येवन दी जावं दट्टू तुजी खुशी दर ह्यो बकऱ्यो आसात तुंय का आनी बायेक दी हांव आज परतडी गांवांत कामाक गेल्ली हांगा तरी आमकां काम मेळना कित्या सिसिला आमच्या खातीर तूं कश्ट काडताय हे खंयचे कश्ट दट्टू तो सोमी जेजू क्रिस्त कुरिसवांक कश्ट जाताना त्या सिमावन कुमोक करूंक नागी ह्या पाप्याची किरकोळ कुमोक दट्टू ओ सिसिला तूं मस्त जाणारी जालाय हा निर्मिल्लो वेळ लागींच पावला म्हूण दिसता राव आयलो पुता बायो सोवेस्ते सॉंग वेरोनिका जेजूचे मुखामळ पुसता
जेजूचे मुखामळ घामेला वावुल्ले रगत गेठे जाला ताच्या दोळ्या भोवती हाडकळ हाडटा ताका मॅट काडूंक कश्ट जातात शिपायांच्या तुकणेने वाजयल्ल्या थापडान आनी कुंकुल्ल्या थोंकणेने तो अजगत जाला आनी त्या वेळा मुखार येता वेरोनिका स्त्री ती जेजूक देखता देवाच्या प्रकाशान भरिल्ले ताचे मुखामळ विद्रूप जाल्ले ती देखता आनी मेट मुखार काडटा आनी ताचे मुखामळ पुसता म्हज्या सोम्या कसले अजाप हे आनी आबळे म्हज्या आनी तुज्या काळजांत कुंसोंक आसचे तेंच मुखामळ वेरोनिकाच्या तुवाल्यार कंसता कसले अजाप म्हाका मेळटा रे आज मुजो दीस आता म्हणजे 100 आता म्हणजे 100 कर हरे किंवा अरे कर 100 राजा आणि वो खेळ पुरो राजा मुझे पैसे खाली झाले आणि हांव घरा येताय ते साध्य ना हो खेळ मोद्यांवर एक चलतलो आणि तूही खेळतालोय तर म्हाका थोडे पैसे रीण दिजे किते तुझ्या बापायची गांठ आसा हांगा तुका रीण देव राजा हळे चुकोन उलय नाका हांव बेश्टे विचारना म्हज्या आवयची सरपळी तुज्या लागीं आसा भांगाराची पिड्डूक ती ताचे पैसे हांवें विचारले चुकोन उलयशी खबरदार किते मुजे लागी जबरदस्ती की तुझी बिकनेशा पळयतात किते रे दड्या रे ताका दड्या पुरो रे रावया हाका पैसे काही पैसे हंकार मांडला हाका चले आम्ही या अरे हॅरी हे कितें जालें हॅरी तकली फुटल्या हॅरी तुका ह्या तरान कोणे मारले कोण सिसील तुवें म्हाका हो माफ कर हॅरी हांवें तुका आपडोंक नजो आसले तूं भ्रश्ट जालोय जाल्यार माफ कर तशें न्ही सिसिला या नस्त्याक तुज्या हातांनी सेवा केली तुजो उपकार कसो भावडू हो ते खंयचे ओडले हॅरी वांजेलांत वाचूंक नाय जेजू कश्टा वळवळ्यांनी कुरीस वावयताना वेरोनिकान आपल्या तुवाल्यान ताचें तोंड पुसोवंक नांगी ही म्हजी एक दयाळ करणी विचित्र तूं आनी वांजेल सातवे स्तेसांव जेजू दुसरे पावटी कुर्सा पोंदा पडता जेजूक पुरा सानांनी अस्कत काय सांगातास भोगता ताचे पाय मेटां काडूंक त्रास घेतात वयल्यान भरादीक कुर्साचे वजन ताचे बावळे सलवनेक ऐते जाल्यात माथ्या वयर कर्कटे वोत धरणीर भराची दाव ताचे वोंट सुकतात गोळो थेंब्या उदकाक आशेता ते न्हय आसता
शिपायांचे निष्ठुरपण ताका हरवायता तरी तो मेटां काडता आनी आबळे हे उठ अपराध्या हे उठो विकी आमचे लागी वेळ भोवून आसा हो कुरीस तुवें सुवाव जाय आमी न्ही अरे सिसील हो कोण हॅरी कितें गजाल पुता कितें जालें तुका म्हाका कांय जावंक ना हांव बरो आसा अळे हांव उठून चलतां नाका हेरी तुका आतां सोलूंक जावचें ना तुजे रागत वाळोवन तूं नित्रांनी जालाय सोलोंक तुका बोळ ना तरी कांय जावं ना म्हणटाय कितें जालें तरी सांग पुता आना हांव कर्मी आना सोरो पियोडू म्हजी मूत धाड्डेली तुवें म्हज्या आवयक बांदिल्ली ती आयापणाची सरपळी हांवें बलात्कारान तिच्या गळ्यांत तुटोवन व्हरून गेलो आनी जुगारी खेळ्ळो हांव सलवालो आनी म्हज्या पातकाक मेळिल्ली शिक्षाय सर सिसील हांगा पावोंक नातलें तर म्हजी स्थिती चिंताजनक जाती आसली राव पुता हांव त्या पंडिताक म्हूण आपण हाडून येता आतां गरज ना दट्टू हांवें ताका येदोळूस आल्या पाल्याचे वोकात हाडून गाय बांदला आना म्हाका माफ कर बंगारा सारको बापूय तूं तुका हांव शिनलां उलटें उलयलां म्हाका तूं माफ करताय म्हूण आनी सिसील तूंय म्हाका माफ कर पुता हॅरी तुजी तूं चूक वळखलाय हाचे की वर्तें कितें जाय आमकां ह्या 4 दिसाच्या जिवितांत कश्टांचो कुरीस वयताना नित्राणी जावन धर्नीक शेवटोवचें सहज पूण आमी उठचे प्रयत्न करी जाय आनी त्या कुर्साक कान मारून आमी जिविताच्या वाटेर फुडें सरोंक जाय आनी ससनाच्या सुखाक आमी पावोंक जाय आना तूं इतलो देवबिरांतीचो मनीस आनी सिसील इतलें बरें भुरगें तरी तुमी ह्या नालिसायेंत कशें सांपडल्यात हेंचो मू तुजें सवाल तुज्या सवालाक जाप दिता पूण म्हज्या मेरेनी आनी बायूनी आसूंक जाय 8वें स्तेफान जेजू जेरुजालेमाच्या स्त्रियांक बुजयता वय जेजून काडची भरादीक मेटां पळोवन जेरुजालेमाच्या स्त्रियांचे रडणे मळबाक पावता जेजू ती बिरमोत उसारतात पूण जेजू तांकां दिश्ट दिता आनी म्हणटा रडा नकात मुझे पासून बकार रडा तुमचे पासून आणि तुमच्या भुरग्या बाळा पासून कितें जालें कितें गडबड अरे हे रगत आयो देवा म्हाका कांय जावंक ना माय ही म्हज्या पातकाक शिक्षा मेरी आजीक सवार गोडयो अंतरल्यात आनी सवार गडितां घडोवन गेल्या तरी हांव आनी सिसील तुमच्या दिश्ट्यान तशेंच समाधेच्या नदरेंत अपराधी पातकी जावन आसा तुमचे दिश्टेक आमी कठीण कांटाळायची जाल्या
आणि या संसारी नियमाप्रमाणे ते सत जावन आसा. आना आनी आमकां सडीत मिस्तेरान दवरनाका ना. सत गजाल ती कितें सांग म्हज्या भरतारा. साधारण 2 म्हयन्या आदली गजाल ती. आमच्या फाटल्या कुमेरींत हांव सोलोन येतालो. तोळ एका चलयेची किंकराट म्हाका आयकली. ती चली मतीन जावन पडली आनी हांव पावताना तो सोलो पळोवन दवरलो. हांवें त्या चलयेक आमच्या फाटल्या गोट्यांत व्हरून प्रथम चिकित्सा करन विशयी समजून घेतलो. ती चली जावन आसा सिसील आनी तो सोलो आमच्या पाटेलोसो पूत राजा 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 राजा. त्या राती कुमेरीक आपोवन सिसिलाक मोगाची भास दिवन अत्याचाराचे प्रयत्न ताणें करताना त्या ऐन वेळी हांव थंय पावुल्लो. कितें तो अन्नाडी राजागी हाका मूळ कारण. वय काणी आखेर जावंक ना. सिसिलाक मोत येताना म्हाका पळोवन लजले, रडले आनी सुरसुरले आनी आपूण वांसिना आपणाक सोडा म्हणाले. वय अम्मा, हांव निराशी जाल्ली आनी हांवें वांचून फायदो ना म्हणून हांवें चिंतलें. जिविताची जोब्बोर चिंतना म्हाका दोस्तली आनी थोड म्हाका धाडटून जेजू क्रिस्तान खुरीस वावयतना सांगुल्लो विशय. रडा नाकात म्हजे पासूत, बगर रडा म्हज्या भुरग्यां पासूत. हा कितली अर्थां बरीत उतरां ती, भांगराळी उतरां ती. आनी तेदनाच हांवें निश्चय केलो की हांव रडची ना म्हजे पासूत, बगर म्हजे पिडेस्त आवय पासूत. हांव नवें जिवीत जियेतलें. आनी हांवें सिसिला क्रिस्ता विशीं समजून दितना फांतें जावन आयिल्लें. आमी आसल्या त्या गोट्याच्या दारार भायल्यान कील पडली. आमी गोट्यांत बंदी जाल्या आनी ह्या पंचायतच्या काट्यार सुखीदार जाल्या. आनी म्हज्या पदका खातीर तट्टून खांदी वजन वावयलें. म्हज्या भरतारा हांव तुजेर दुबावल्या. म्हाका तूं बक्षी. मेरी रडा नाका तूं म्हजे खातीर, बगार रड तुज्या भुरग्यां बाळा खातीर. कितले दीस जावन ती अर्द्या पोटार आसात. ना आनी तांणी उपवाशी पडोंक नजो. आमी हो गांव सांडून पेल्या हळ्ळेक वचोया. खंडीत वचोया, पूण सिसिली आमचे संगी आसतले. पूण आना वो गांव आमी सांडचे पयले म्हाका एक काम आसा. म्हज्या मांयची सरपळी राजा लागीं आसा. हांव ती फाटी हाडून येतलो. पुता हॅरी, राव पुता, राव पुता, आमसोर नाका. हॅरी, राव हॅरी, पुता, राव आमसोर पुता, नाका. हॅरी, आमसोर नाका, राव. नोवे स्तेसांव. जेजू तिसरे पावटी कुर्सा पंदा पडटा. जेजू कुरीस भोवून मुखार वेता. कांटे कुट्यांची वाट. कुर्सा वाटेक शिपायांनी कांय सफाई रस्तो केल्लो ना. बगार 30 वनवाटी वाट. त्या वाटेन सोमकोण तो इत्तून आयला आनी थोडे सोमकलो तर ताच्या शेवटाचो जागो येता. पूण त्या भितर ताचे पाय अस्खतकाय उसारतात. आंग पांग नित्रान जाता आनी तो तिसरे फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. हे उठ आणि थोडेच सोलून पाठी असा. हे उठो उठ विकी, आमच्या लागी वेळ भोवून आसा. उठो उठ विकी. आनी शिपाई ताका बलात्कारान उबो करता. कुरीस ताच्या खांद्यार दितात आनी वाट सुमकूंक लायतात.
माय इतली रात जाली दट्टू कित्याक माय आणि की घरा पाटी येऊ ना म्हाका बेन दिसता माय येतलो भुतालिना तो काही राजू संगी उलोवन रावलो आसतलो आता येतलो दट्टू आत्ता येतलो तू वचून न्हिदे पुता वेळ जालो हांव न्हिदता माय दट्टू आयल्यार म्हाका उठय माय जायत पुता तुका मागीर उठयता आता वच न्हिदे सांगिल्ल्या परी रात पोरणी जावन आयली हो चिरकू खंय पावलो गाय येतलो मेरी तो काय दूध खावचे बाळशेवे सांगल्या परी वेळ मस्त जावन आयलो ओ चर्क दिसाना हांव तिक्के हॉटेलागर म्हणसर वचून पळोवन येता आले म्हाका सांगून तू सत बियलय न्ही वे नाही मेरी बियंचे लॅक नाही पूण रक्तासो तर नाटो नाही वे काय उलयताना सोडून जायत तर दट्टू म्हाका कितेंगी बेन दिसता तू वचून तिके पळोवन ये दट्टू जाय तर हांव येता तुजे सांगाता नाका पुता हांवच वचून येता पळया मेरी ते लांपी हांव तिक्के पेटोवन दी दारकासांत जब्बर काळोख आसा दर सायबा तूंय वच दट्टू दट्टू हेरी बाई म्हाका बचाव कर दट्टू बचाव कर दट्टू दट्टू हेरी देवा सिसिल सिसिल हाय देवा कसले अनवर तुवें आमचेर धाडले तेने पूत दिसाना आतां सिसिली दिसाना दावे स्तेसांव जेजूक विनगो करतात आणि जेजूच्या दुस्मानांनी ताका गोलगोता पर्यंत हाडन पाहिले आणि संवसारा मुखार ताचे आंग वस्तर काडून उडयले आणि ताका विनगो केलो जेजू विनगो जालो न्हय आमच्या पातकांनी ताका विनगो केलो संवसारा मुखार सत्य पास्ट नीती पास्ट आणि लजे पास्ट करून रावयलो आमच्या पातकांनी ताची वस्त्रां हारली आमच्या खोट्या करण्यांनी ताणे लज भोगली स्त्रिया मुखार लोकां मुखार संवसारा मुखार सगळ्या चरित्रेच्या पानांनी तो विनगो जालो कोणा पासत चींत नियाळ हाय देवा कितें अनवर आमचे राखता कोणना आनी हांगा राखून कांय फायदो ना हांवें तिके हॉटेलागर वचून येता दट्टू दट्टू हेरी बाई म्हाका बचाव कर दट्टू बचाव कर दट्टू दट्टू हेरी सेसेल सेसेल आणि तू मुझ्या हातात आणून चुकून खंय जावशी ये वेगी पाहिजे आणि तू मुझ्या हातांतले सुकचे नाही ले वेगी पाहिजे दट्टू दट्टू म्हाका बचाव कर दट्टू बाई
11वें स्तेसांव जेजूक कुर्सार खिळायतात. आणि जेजूक ओढण हाडण कुर्सार न्हिदायतात. 3 खिळे 3 दुमसीचे खिळे. एका मनशाच्या संवाराक रोमान शिपायांनी वापरले ते 3 खिळे. आमच्या गुलामपणाचो आणि सोडवणेचो गांस ते 3 खिळे, लोंकडाचे खिळे. आमच्या सोडवणदाराक खिळावन कुर्सा सांगता तेय प्रमुख झाले. सोड मका हराम्या, सोड मका सैताना, मुझे वस्कुर आपण नका. हळे राजा मका पाड कर नका, दम्मय मका सोड राजा. अळे ते सोम्या जेसू खातीर पुनी मका वाईट कर नका. जायतर ते सोम्याक कुर्सार खिळयले बरी, मका त्या पंचायती काट्याच्या रुकार खिळय आणि जेसू खातीर म्हजे बलिदान तुंगे. पण म्हजे निष्कळ पण पात्र लुटी नका राजा, दया कर न राजा. बऱ्यान मुजा वेंगेन ते आणि म्हाका स्वीकार कर. तू लस दिसना तुका एका अबल सलेचे जुलूम चलोवंक. तर तू बऱ्यान बागवा नाही तर साध्य जाल्यार जेजू कापय सांगता तर तो तुका मुझे हातात आवून बाचाव करून दी. राजा हळे नका राजा, मका आपट नका. तू पाडाव जशी ओय सर राजा. बारावें स्तेसांव जेजू कुर्सार प्राण करता. आणि त्या अंजुरा रुखाच्या कुर्सार 3 कळकळी वोरां आमचो सोमी जेजू ख्रिस्त उमकाळ्ळो. शिपायांनी ताच्या मरणाच्या घडये सयत ताका एकांतांत सोडलो ना. ते ताचे नकलां करूंक लागले. ताचो दोगलो तांणी सोडती घालून वाटायलो.
नेवे तो देवाळ म्हूण 3 दिसांनी ते उबारसो तू कुडसर जाऊन देवून ये तेच ना आम्ही तुका वाचे जाऊ आणि कुडीची दोगदोनी आणि मुत्रांच्या खेळखोळां सवय बरती 3 वरां त्या खुर्सार काडलो. म्हाका ताण लागल्या. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें सांगलाय म्हाका बापा, तुझ्या हातीन म्हजो आत्मो हांव ओपून दिता. आयची पंथी येतकी हांगासर सुरू जाता. आयचो हो न्याय पटेलाच्या घराक संबंद जाल्लो जाल्ल्यान हो न्याय इत्याद करचें काम म्हज्या वांट्याचें जावन आसा. पटेला मा विशय कितें समजुया. गजाल हो त्या नालिसायाचे गुरकारा. काल राती हांव आनी म्हजी धूव जेवण जावन घरच्या चौक्यान बसून आसल्या. म्हजो पूत गांवांत नातल्लो. मुंदरशी उपरांत कितें जालें? एकाच फारा बापूय आनी पूत पियोन आमाली जावन भितर रिगले. ना हो फोटी आन आणि दट्टू सुरू पियानांत. तूं थंड आमको चुळ्या. उपरांत हो हॅरी सीदा म्हज्या दुवेच्या आंगार उडोवन अत्याचाराचे प्रयत्न करी लागलो. ह्या म्हाताऱ्यान म्हाका दामून धरलें. शी शी शी, कसली नालिसाई ही. गांवाकच अपमान. तितलें म्हणटाना फाटल्या गुडसुलांत आसल्या ह्या आमच्या आळांक जाग जाल्ल्यान आमी बाचाव जाल्या. हांकां आळांनी बंदी केले. मार्सेल आणि हॅरी, तुम्ही आयकल्ली गजाल निसगी. आमी तांगेर गेल्ल्या न्हीज, पूण सांगता वसोंक ना. आणि आच्या दुवेचेर अत्याचार प्रयत्न करूंक ना. बगार म्हज्या मांयची सरपळी आच्या गळ्यांत आसली. ती हांवें फाटीं विचारली. बदलाक जायते रावन तुमची गुलाम साखरी तरी करून रावता म्हणून सांगलें. उपरांत
रागाचे उलोवणें सरलें. हांव रागान ताच्या गळ्यांतली म्हज्या मांयची सरपळी वण काडूंक मात्र गेलो. हांवें कसलोच गुन्यांव करूंक ना आनी म्हजो आन तोड नातुलोच. म्हाका जाय जाल्यार शिक्षा दिया, पूण आनाक सुडका दिया. बरें, आरोपाचे वाकमूल आमी आयकले, साक्षीची उतरां आयकली आनी दोनी कुशीची ही वाकमुलां एकामेका ताळ करता आसतना आरोपाचे अपराध रुजू जाता. मुझे देवा कित्याक तुवें सांडलाय आमकां? आता गांवच्या परजान तुमीच सांगा, ह्या महान अपराध्यांक कसली शिक्षा दिवंक जाय? रावा ह्या देवडा अपराधाक फकत कांदी करीस ना, कडद्यांचे 50-50 मार मारून उपरांत मिठाचें उदक शिणावंक जाय आनी उपरांत कांदी करीस. बरें तर सर्वानुमतेन ही शिक्षा हांव मंजूर करता. पळयतात कितें रे, 50-50 छाटयेचे मार तांकां वाजया. सोडा तांकां, तांणी गुन्यांव करूंक ना. म्हज्या आनाक आनी दट्टूक मारी नाकात, ताच्या बदलाक तुमी म्हाका मारा. बाळा म्हज्या बायू, नाका पुता. देवाची कुशी वय तर आमी कितेंय करूंक जायना. बापा तांकां बक्षी, कित्याक ते कितें करतात म्हणून तेच नेणा. तुमी तुमचें काम मंदास या. तेरावें स्तेसांव. जेजूची कूड खुर्सारतावन देवून मोरयेच्या उस्क्यार दितात. त्या गायेचेर मिठाचे उदक घाली नाकात. आयो, आना, दट्टू. आनी की तुमच्या काळजांक तृप्ती जावना गी? तांच्यो कुडी मार आनी बेसन जाल्यार ना, आनी की तृप्ती जावंक ना.
तांच्या पातकाचें बारीकपण तांणी घेवंक जाय. शेणाया त्या मिठाचें उदक तांच्या आंगार. रावा, बंद करा ते अक्रम, सोडा त्या निरापराध्यांक. सिसील, कितें जालें पुत तुका? सिसील. राजा, कितें अवस्था पुता ही? ताका कित्या वावन हाडून आयलाय? अप्पा, ही साधारण स्त्री न्ही. ह्या पातक्या खातीर आपलो जीव बलिदान दिल्ली एक पवित्र सली. सिसील, तुजें सोपान खरें जावचे पयलेंच तुजी कूड म्हज्या हुस्क्यार घेतली. कितें जालें पुता तुका? राजा, कितें गजाल पुता ही? तूं नित्राणी जालाय आनी ही निर्जीव कूड हांगा वावन हाडल्याय. अप्पा, ह्या संवसारी कुशलकायेन कुड्डो जाल्लो, कामुकपणान कुसडो जाल्लो. ह्या सिसिलाच्या निस्कळ कुडीचेर दोळो दवरनासलो. खालचे राती म्हज्या जरणाकडना सिसिलाक हांवें आपारसिले आनी आमच्या तोटाच्या गुडसुलांत विचार केले आनी थंयसर हांवें अत्याचाराचे प्रयत्न करतना ते म्हाका पिस्टोन धांवलें. हांवें फाट धरली. परत ताका बलात्कारान ओडून व्हरून ताचेर अत्याचाराचे प्रयत्न केले. ते जेजू क्रिस्ताक उलो मारून आसलो. तो ताका बाचाव करतलो म्हणल्या भरोश्यान ते आसले. ताची पातयेनी विशेष आप्पा, विशेष ताचो भावार्थ. होय, ताणे पातयल्लो जेजू ताचे कुमकेक आयलो. हांवें ताच्या निस्कळपणाचो संहार करूंक चिंतना कैतावणगी आयिल्ल्या विकाळ सर्पान म्हज्या पांयांक घोंस मारली. वीक म्हजे थंय सोडून येतले. हांव निलशा रंगान बदलून येतलो आनी मतीहीन जावन येताना म्हज्या दोळ्यांक ते अपूर्व दृश्य अस्पश्ट रितीन दिसतले. होय, सिसील भागून आपल्या ओंठांनी ते वीक ओढून घेतले आनी ह्या स्त्रियेन आपूण मरून तरी आपणाचो आत्मो आनी निस्कळपण बचाव केले. निजकी आतां म्हाका समजता त्या क्रिस्ताची सकत विशेष जावन आसा. वय पुता, म्हाकाय आतां सत कितें तें झळकता. आनी त्या पवित्र स्त्रियेक भावार्थाची वाट दाखयल्लो महान पुरुष तो मार्सेल आज आनी तीक बली जाला. ना, आनी तिक ह्या पंचायती कट्यार स्थान आसचें ना. नितिदा लुद्रिका, आज हांवें हांचेर मांडलो गुन्यांव फुटकिरो जावन आसा. मार्सेल आनी हॅरी निरापराधी. तांकां सुटका दिया. तांकां सुटया. मार्सेल आनी हॅरी, ह्या पंचायती काट्यांत हांव तुमकां अन्याय जाल्ल्याक माफी मागता. मार्सेल आनी हॅरी, आमकां माफ करा. आतां म्हाका कसली शिक्षा तुमी फरमायतात ती बगूंक हांव तयार. कितें उलयताय पोटेलामा? तुका शिक्षा? आमचो सोमी सांगता दुस्मानाचो मोग करा, सुकलेल्यांक बोक्षिया. सोम्यान ताका जिवीशी मारल्या कुनिगारांक सयत बोक्षिला. तर हांवें तुका खंयच्या अधिकारान शिक्षा मागची हे सर्व विचारया पटेला. खऱ्या बावडतान भरलेले आमी भागी क्रिस्तांव. धन्य तुका देवा. अर्गा तुका सोम्या, ओगलाप तुका सोम्या. आप्पा, म्हजी एक आशा ह्या खाट्यार येदोळो आनीच चल्ल्या आनी फुडें हो जागो नितीचे सिंहासन जावंक जाय आनी ह्या खाट्यार सडवणेचो कुरीस उबारोवंक जाय. जावं पुता, तुजी खुशी हांव जारी करतलो. हाका कोणायची आक्षेप आसा गी? पोटेलामा, तुवें फरमायतात तेंच उतार अखेरीचे.
आज हांगासर ह्या निती काठ्यार कुरीस उबारतलो आनी त्या कुर्साचो उजवाड आमकां नितीची वाट दाखोवन दितलो. आबा, आमच्या सिसिलाच्या त्यागन आणि मरणान सर बऱ्यान संपले. गावार आयले अनवराचे मोड नितळले आणि आम्ही या पवित्र सलेक निके पियांगे. मुजी एक आशा, सिसिलाची समाधी ह्या पंचायत काट्याचेर जावंक जाय. आमी उबारच्या त्या कुर्साच्या सावळ्यांत तिणे ससनाचो विशय घेवंक जाय. जावं मास्त्याला, तुजी खुशी जावं. तर आता आम्ही सिसिलाक निके पिया. बापा बोक्षी तांका किते करतात म्हूण तेसले ना. बापा बोक्षी तांका किते करतात म्हूण तेसले ना. मनशा कुळगे आज पाताच्या कोंडात बुडला. मोसरा हक्याच्या स्वार्थाच्या कोंडात पोडला. मनशा कुळगे आज पाताच्या कोंडात बुडला. मोसरा हक्याच्या स्वार्थाच्या कोंडात पोडला. आमी विनंती करता आमचे विगार बाप मुखार येतले आनी आमचे सोर कलाकारांक अभिनंदन पटयतले आनी शुभाशय मागतले. तुमकां सुमेस्तांक देव बरी सांज दिवं. रात जोबर जावन आयली, पूण तुमी ह्या नाटकाच्या अनुभवांत आसात. खंडीत सावनो तुमकां ह्या नाटकाचो प्रभाव आनी तशेंच ती समजणी तुमी ती तुमचे करून घेवन आसात. ह्या येदोळ म्हणसर तुमी पळयलें भोव बऱ्या अर्था बरीत रितीन जेजूच्या कुर्साच्या वाटेच्या पयणार आमी समकल्या आनी तशेंच समाजीन कितें घडटा हेंय पळोवन ताका समसम कर्ण आमी अर्थ समजल्या म्हणपाक येता. ते देखून पयल्यान पयलें ह्या नाटकाचो बरयणार आमचे मुखार आसा क्लॉड डिसोजा. ताका हांव अभिनंदन पटयतां. आनी जायत्या वर्सां आदीं लेखलोलो हो नाटक आजुनूय प्रस्तूत दिसाक समंजस जावन आसा. त्या देखून तुज्या त्या चिंतपाक आनी तुवें घाल्ली ती बोगणां तातूंत ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी सर्व कलाकारांक आमचे फिरगसगार चडावत पुरा चडावत आमचे फिरगसगार सया सकट कलाकारांक एक्टरांक हांव अभिनंदन पटयतां. कित्याक तांणी नैस कॉस्ट्युम्स घालात बगार तांणी तें एक्टींग भोव अर्थाबरीत रितीन करून दाखयलां. तांकां सगळ्यांक म्हजें अभिनंदन. हो नाटक हो भगवंत तो आरंभ करूंक भोव सकाळीक जावन आसा. त्या देखून ह्या सगळ्या हप्त्यांत आमचे थंय तो अनुभव उरोवन दी म्हणून हांव मागतां. आनी तशेंच आयिल्ल्या सुमेस्तांक तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. त्याच वेळार तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना हो एक नाटक मात जायनासतना हे आमच्या जिणयेचो अनुभव आनी आमच्या जिणये परिवर्तनाचो एक अवकाश तो जावं दी म्हूण मागतां. तुमकां सुमेस्तांक बरें मागतां. थँक्यू फादर. आमच्या विकार बापांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमचे संगीत आसात आनी सोर संगतीन ते आमकां मार्गदर्शन मुखेलपण आनी प्रोत्साहन दिवन आसात. आयच्या कलाकारांक अभिनंदन पटोवन बरें मागून आनी तांकां आशिर्वादीत केल्ल्या पासून हे घरबापांचो आमी उपकार बावटाय.